वास्को बस स्टँडाची उदरगत करपाक घेतल्या, मात ह्या प्रकल्पाक कांय जाण विरोध करता. तांकां उदरगत नाका, फकत राजकारण करपाक जाय. आमी हांगा राजकारण करपाक न्हय तर उदरगत करपाक आयला, अशें मुख्यमंत्री सावंत सांगता. ह्या बस स्टँडाची उदरगत PPP तत्वाचेर करतले. ह्या प्रकल्पात सरकारी कार्यालयां आनी सुमार 35% जागा हॉटेलां खातीर राखून दवरतले. हाका लागून रोजगाराच्यो संदी तयार जातल्यो. बेगीनूच ह्या बस स्टँड प्रकल्पाची पायाभरणी करपाक आपूण वास्को शारांत येतलो, अशें मुख्यमंत्री सांगता. आयकात. बस स्टँड हो आमी डेव्हलप करपा खातीर घेतला. थोडे जाण विरोध करपाक जाय म्हणून विरोध करता, कारण तांकां विकास नाका, तांकां खंय तरी आपलो राजकारण करपाक जाय. आमी हांगासर राजकारण करपाक येवंक ना, आमी हांगासर डेव्हलपमेंट करपा खातीर आयल्या. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे सातत्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट हे सदोदीत करीत आसता आनी होच डेव्हलपमेंट करपाक आयल्या. म्हणून म्हाका याद आसा, फाटल्या सरकाराच्या वेळार आमी तेजो फाउंडेशन स्टोनी घातलो, बट विविध कारणां खातीर वास्कोचो बस स्टँड जालो ना. इट इज वन ऑफ द प्रायम प्रोजेक्ट वास्कोकारा खातीर, आनी म्हणून तो आमी हय पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपीचेर करपाचो थारायला. आनी PPPचेर जरी करतले आसत जाल्यार तो वास्को शहरा खातीर आसा, त्या परिसरांत रावपी लोकां खातीर आसा. ह्या परिसरांतले जे लोक रावतले त्यांचो ग्राउंड, हय त्यांचो ग्राउंडूय बी आमी तांकां दिता. तांच्या खातीर वेगळो रोड हो थंयसर डेव्हलप आसतलो. आनी PPP प्रोजेक्ट करता आसतना कंप्लिटली बस स्टँड हो डेव्हलप केल्या उपरांत तो KTC कडेन दितले. हितूंतली अर्दी ऑफिसीस ही गव्हर्मेंटा कडेन उरतली आनी फक्त 30 काय 35% हाजेर आमी बरें हॉटेल, म्हणजे आज जर वास्कोत कोणी येत जाल्यार हार्डली म्हाका दिसता 1-2 हॉटेल्स आसात. ही जर वास्को शहराची आनीक विकास जातलो आसत, टुरिझम दृष्ट्या विकास जातलो आसत जाल्यार तेजो आनीक खूब मोठ्या पद्दतीन असो विकास जावपाची गरज आसा. थंयसरले जे कोण टॅक्सी घेवन आसात तांचोय विशय सुटावो जावपाक जाय. परिसरांत कोण जर रावता तांकांय बी जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज खंय मेळपाक जाय. म्हणून आमी वास्को बस स्टँड बांदपाचो थारायला. थोड्याच दिसाच्या भितर ताजोय फाउंडेशन स्टोन जो आसा घालपा खातीर परत एकदा हांव वास्को शहरांत येतलो. बुधवारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी वास्कोत 140 कोटी रुपयांच्या म्हत्वाच्या प्रकल्पांचे उक्तावण केले. तशेंच कांय प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर घातलो. हातूंत रोड, अंडरब्रिज, खेळ, मनरिजवण आनी वेवसायीक सुविधा प्रकल्प, मुरगांव पालिके खातीर नवो वेपारी संकुल ह्या प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. ओके, जवळपास 140 कोटी रुपया आमी वास्को शहरा खातीर दिल्या. 140 कोटी रुपया. 5 किलोमिटराच्या या वास्को शहरात 140 कोटी रुपया जेन्ना स्पेंड जातले तेन्ना या वास्को शहर गोंयच्या नकाशाचेर न्ही, भारताच्या नकाशाचेर दिसतले, हे तुमकां सांगपा खातीर हांव हांगा आयला. वास्को शहरान म्हाका दिसता पयलीच खेपे एक आमदारान जे इतले जोर दवरला विकासाचो आनी जे प्रकल्प तीन प्रकल्पाचे हांगा आज उदाहरण आमकां दिसता, एक कितें दाखयता जाल्यार हांव म्हणपाक शकता, पयलेच खेपे दाजीन एक उदरगतीची वास्को शहरान जर सोडलेली आसा. हांव दाजी सारका म्हणन की हो जो कॉम्प्लेक्स फुडल्या 2 वर्सां भितर उबो जालो आसत जायत जाल्यार तो तंतोतंत ह्या सगळ्या आमचे जे मोख आसा ते मोख फुलफील करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ताचो उपयोग जावचो, ती जबाबदारी जशी आमदाराची आसा, जशे मागणी करणारे सगळे नगरसेवक, नगराध्यक्ष आणि बाकी स्थानिक कार्यकर्ते आसा तांची जबाबदारी आसा. आज म्हाका खूब आनंद दिसता सांगपाक, आमच्या वास्को भितर सध्या 22 प्रोजेक्ट चालू आसा आणि तातूंत भितर आज हे 3 प्रोजेक्ट स्टार्ट जाता. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर किरण बोरकार.